गरिबाक जो आश्रो जाय तांकां सरकार पुरयतले म्हूण मुखेलमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पात सांगला ते सध्या जाल्यार गोंय आदर्श राज्य जाव येता अशें भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगला। गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आमदार मंत्री विजय सरदेसाय हांणी सरकारान मांडिल्ले अर्थसंकल्पाचें स्वागत केलां। आरडेक्स गोवा खातीर परवरीच्यान संजय मुनोली। फाटले 4 दिसांत दीस रात आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान काम केलां आनी हें बजेट मांडिल्लें आसा। आज म्हाका खूब आनंद जाता की बजेटांत जें कितें ताणें मांडलां तें ताणें 2020 पर्यंत सगळें कंप्लीट करतलो म्हूण सांगलां आनी त्या खातीर रेव्हेन्यू जनरेशनाकूय ताणें भरपूर वाव दवरला। GST आयले नंतर सगळ्यांना इम्प्लिमेंटेशन गोंयांत जातलें आनी त्या खातीर तो सरप्लस रेव्हेन्यू आमकां अंडर GST मेळटलो तो आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी बाकीच्यो ज्यो योजना आसा त्यो योजनात घालपाक मेळटलो। सगळ्यांत म्हत्वाची योजना ही गरिबाक जो शेल्टर जाय तो शेल्टर गोंयांत आमी पुरयतले अशें ताणें म्हटलां। म्हाका दिसता एकूच अशें कंट्री आसा जी सिंगापूर, प्रत्येकाक घर आसा जे जन्म घेता थंय तांकां। त्या धर्तीचेर गोंय हें एक आदर्श राज्य जावंक शकता। हांव म्हणटा कंट्री आदर्श राज्य जावंक शकता आनी तें जर आमी इम्प्लिमेंट केलें जाल्यार आमकां एक 5-6 लाख घरां बारीक सारीक बांदची पडटलीं आनी ताची तयारी गव्हर्मेंटान दवरपाक जाय। मुखार प्लॅनिंग केलें जाल्यार प्रत्येकाक शेल्टर दितलो म्हटलें जाल्यार आज आमी म्हणटा आमी गोंयकार आनी गोंयकारपण हें राखतले जाल्यार ह्यो गोश्टी आमी करपाक जाय। OBC ST किंवा इतर जे गरीब घटक आसा तांचे मदीं ह्यो गोश्टी जावपाक जाय तेन्नाच एक गोवा सुसज्ज अशें राज्य जातलें अशें म्हाका दिसता। PWD स्पेशल PWD इज द बिगेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ दीस गोवा गव्हर्मेंट आनी त्या खातीर विविध योजना नॅशनल हायवेच्यो किंवा इतर युनियन मिनिस्ट्रीच्यो साकार करता आसतना सुद्दां जवळ जवळ 1800 कोटी ह्या फावटी अलॉटमेंट जाला। दीस इज आतांचें तातूंत मुखार परत आनीकूय वाडूंक शकता कारण सप्लिमेंटरी बजेट आसा परत जुनांत बजेट परत डिसेंबरांत आनी ते 2000 कोटीचेरूय पावूंक शकता। म्हज्या कोतान हें एक इनोवेटीव प्रोग्रेसीव बजेट जें गोंय फुडें व्हरूंक शकतलें वीच वील टेक गोवा फॉरवर्ड। सो आय वेलकम द बजेट। इट हॅज टेकन every person into consideration. It has taken welfare schemes, all age groups, even the weaker sections of society, including autistic children. So I think this is an innovative budget. This is a budget that intends to bring some sort of accountability to governance. There is a talk of time-bound services to be implemented, which all shows that this is going to give people friendly governance to Goa. So on behalf of Goa Forward, I welcome the budget, especially because our motto, आमचो जो मुद्दो हा गोंयकारपणाचो तो गोंयकारपणाचो मुद्दो हे बजेटानूय येता। ही 50वी जयंती ओपिनियन पोलाची आनी मुख्यमंत्र्यान आपल्या बजेट स्पिचान म्हणिल्लें आहा की अप टील द 16th of January 2018 whole year will be observed as the 50th anniversary of the opinion poll, where the focus will be Goinkarpan. So naturally we welcome it.